सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता डॅन्झिल डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. बाबडीन फाटल्या दिसांनी आमी जायत्या जाणां पासत मागलां. कालच्या दिसाक 2 जाणांचो कितें भाशेन फोन आयला. इट्स अ मिरेकल. ब्रिजेश डायस हो ब्रेन ट्युमराच्या पिडेक लागून हॉस्पिटलान आसलो आनी आमी ताचे पासत मागताले. ताचे फॅमिलीन कालच्या दिसाक फोन करून कितें भाशेन सांगला, फादर देवाक आर्गां दी, कित्याक ब्रिजेश आतां बरो जाला आनी ताचे रिपोर्ट्स आतां परतून जेन्ना बायोप्सी केल्या तेन्ना ताचे रिपोर्ट्स क्लियर आयल्यात. तर कितें भाशेन देवाक आमी दिनवासुया. आयजूय देव आमचे पासत ह्यो मिलाग्री करता. तशेंच अमायरा बार्बोजा हें 10 म्हयन्याचें भुरगें जें बेतिनाक घुस्पून पडलेलें ताचेय पासत आमी मागताले. दोतोरांनी सगलो होप सोडलेलो. कितें भाशेन ताच्याय घराब्यान फोन करून सांगला इट्स अ मिरेकल. तें भुरगें साल्वार जालें आनी आतां बरे भाशेन आसा. ह्या पासत देवाक आर्गां आमी दिवया आनीक तांची भलायकी बरे भाशेन सांबाळ आनी दुसरीं जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन भावार्थान विस्वासान ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. एका दोनयाहून साकोर ओड न्हय. दूर दिसाक सोम्याची वाट आमी चलता. सोमी दाखयता ती वाट आमी तांकतना मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. मिसाचे भेटे उपरांत आमी तें चालतें जिवीत आमी सारता. दोनी आमकां जायतीं तत्वां दिता. बरे तरेन ती आमी पाळूंक, बरे तरेन आमच्या जिवितांत ती वापूड करूंक आनी आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जिवंक दर दिसाक आमी वावरूंक गरज. आज कितें आमकां करपा मागुया. आमी सोम्याची पाटलाव धरा. तो सोम्यान दाखयली ती वाट आमी चलूंक आनी ताचे सारकी आमी जावंक दिसपोटी वावरूंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मीन बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणपात. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा सैम ताचे पुर्विले वळविके परोस व्हडतें करून तुवें उबारले. उतरां व्हडत्या मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदां काळ सांबाळून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या ससनाक. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस्तान तारवार बसून पानफिलियेच्या पेग्राक गेले. हांगा तान
तांकां सोडून जुवांव जेरुसल्याक पत्तलो. पूण हेर सोगले पेरगाथान फुडें वचोन पिसिडियेच्या आंतोकियेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरोन थंय बसले. समृद्धींतल्या आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरचेक उपशें करूंक येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांनी खुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या मनशांनो आनी देवाची भोक्ती कोत्तल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसली तेन्ना तांची ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडली. 40 वर्सां तांकां ओराण्यांत सांबाळली. कानांतल्या 7 राष्ट्रांचो भस्म कोत्तोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. हे उपरांत साम्युएल प्रवादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किशाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकलायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपचयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खोश्यो तो कोत्तलो. आपल्यो बासावणे प्रमाणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोरवंडार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायल पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंततात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतोरें. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट कोत्तलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या. म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग तूं सांबाळटलोय आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तूं म्हाका म्हणटलोय, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेलेल्यांतलो मालगडो, दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुलीं आमचीं पातकां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता,
आपल्या दोनयावून साकोर ओड न्हय. तशेंच पाठयलोलो कोण आपणाक पाठयला ताचेवून ओड न्हय. हें जाणू जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें वेंचून काडल्यात ते हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाडून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणें म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी स्वतमानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां कांय बरे खालतिकायेचो नमुनो आमकां जावंक जेसू उलो मारता. आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत शीस एकदमूच खोंती बरी जाले, कित्याक जेसू तांचो गुरू जावन आसलो. आनीक गुरू जावन ताणें जुदेवाचे चाली प्रमाणे आपल्या शिसांचे पांय धुवंक गरज नासली. गरज पडल्यार ताचे शिसांनी ताचे पांय धुवंक जाय आसले. पूण जेसू आपूण पयले सुवातेर एक सेवूक कसो तांचे पांय धुता. आनी जें आपल्यान केलां तें तांणी करचें, एकामेकाची सेवा करची म्हूण तांकां ह्या आयच्या वाचपान जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत तो उपदेश दिता. हांव तुमकां सोच सांगतां, दोनयावून साकर ओड न्हय. म्हणजे म्हजे कडचें जें कितें तुमी शिकल्यात, जें कितें तुमी आयकलां, जें कितें तुमी देखलां, जें कितें हांवें तुमकां तत्वां दिल्यान ती तुमी तुमच्या जिवितांत पाडची. इतलेंच न्हय, पयले सुवातेर जेसू म्हणटा, हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता. म्हणजे यू आर माय रिप्रेझेंटेटीव. भाऊ भयणी, आधुनीक काळार आमी नदर मारल्यार आजकाल पाप साहेबाचेर, बिस्पाचेर जावं पाद्रीचेर जायते गाराणे, जायत्यो आडकोड्यो, जायती आडगां लोक उलयता. कित्याक जायत उलयता? कित्याक आपल्या मना सारकें त्यो वस्तू जायनात. पाप साहेब एक शिकवण पवित्र सभेची आमकां दिता, घडीक सगल्यांकूच ती मानना, पूण ती पवित्र पुस्तकाचेर आटापलेली देवदूतांच्या शिकवणे प्रमाणे आनी जेसून दिल्ल्या तत्वां प्रमाणे तो पवित्र सभेक मार्गदर्शन दिता. एक बिस्प आपल्या दियोसेसीन तो वावुरता तेन्ना आपल्या शेडयांक कशे तरेन चोरवाक व्हरचें आनी हे शेडयांनी कशे तरेन आपल्या जिवितान नवसरणी हाडची हाचे विशीं आपूण आपल्या शेडयांक पत्र बरयता. आमी जाणो बिस्प साहेबाची पास्टरल लेटर्स येतात आमकां, आनी तातूंत बिस्प साहेब आपल्याची मोनाची न्हय पूण ह्या दियोसेसीन कितें आमकां बरें, कशे तरेन आमचे उत्मीक वाटेन नवसरणी जातली, समाजीक वाटेन कशी आमची उदारगत जातली आनी कशे तरेन आमी मार्गदर्शन घेवचें हाचे विशीं आमकां शिकवलें. जायते जाणांक जाय की जेसू भाशेन आमी जाल्ले, खरेंच आमी जाता जेसू भाशेन, पूण काळ वोलांटूच आमकां घुमून येता की जें कितें उत्मीक वाटेन आमकां शिकवण दितात तें आमच्या बरेपणा खातीर. जायते फावटी आमकां दिसता विस्पान जो निर्णय घेतलो, पाप साहेबान निर्णय घेतलो तो सारको ना. पळय, म्हज्या मना प्रमाणे सारको ना, पूण पवित्र सभेच्या सगल्या हितांक राखून दवरूंक आनी पवित्र सभेची शिकवण अदीक आनी अदीक पवित्र उरूंक हे बाबा भयणीन उपाय घेवचे पडटात. आज जेसू आमकां म्हणटा, हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका. म्हणजे आपल्याक मानून घेतलो जाल्यार बाप स्वर्गार आसा ताका तो मानून घेता. आमी बाबा भयणी कसलीय आमच्या जिवितांत वावर करता तेन्ना, आमी कोणाकूय मेळूंक येता तेन्ना पयले सुवातेर आमी कावंटरार वचून विचारता, तुमको मनीस आसा,
ताका आमी भेट करूंक शकता. आमच्याच कोचेरीन तुमी आयले जाल्यार आमचे एसिस्टंट बसता ताका तुमी विचारतात फादर आसा ते भाशेन आमी तर बापाशी वेतले जाल्यार पयली गरज आमी ताच्या पुताशी वचूं. कित्याक पुता वरवीं आमी बापाक वळखूंक पावता. पुता वरवीं आमी बापाची शिकवण घेता. पुता वरवीं मार्गदर्शन आमकां मेळटा आनी तेन्नाच की बापाक आमी उलो मारूंक पावता. जायते फावटी हांव म्हणटा ना आमी डायरेक्टली बापाक उलो मारतले. वय गरज आमी ताची भुरगीं ताका उलो मारूंक केदे वेळार ताका पाचारूंक आमकां हक आसा. पूण हाचो माध्यम कितें? जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. आनी पाठयला तो कोण? सुर्गीचो बाप. ह्या सुर्गीच्या बापाची आज्ञा कितें? जें कितें आपलो पूत सांगता ह्या संवसारांत, जें कितें आपलो पूत मार्गदर्शन दिता, जें कितें तो तत्वां शिकयता आमच्या जिवितांत ती आमी पाळूंक. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. जायते फावटी घडीक देवाची सेवा करतना घडीक आमची अदीक सेवा करूंक आमी वावुरता. देवाचो वावर करतना घडीक आमचें व्हडपण आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता. देवाची हे पवित्र सभेंत आमकां जायत्यो जबाबदारी आसात त्यो बरे तरेन पाळटा आसतना घडीक आमकांच दिसता की आमकां मान अभिमान आनी दुसऱ्यो हेर वस्तू मनशांनी दिवंक गरज. आज जेजू आमकां उगडास करता. म्हजो बाप आनी हांव एक. हांवें तुमकां खालतिकायेच्यो वस्तू दाखयल्यात. तुमी त्यो खालतिकायेच्यो वस्तू सेवे चाकरेन करच्यो. हांव तुमचो गुरू जावन तुमचे पांय हांवें धुले आनी सेवा हांवें करूंक तुमकां उलो मारलो. आमच्या जिवितांत ही सेवा करूंक आनी खालतिकायेन पवित्र सभेंत आमी वांगडी कशें बरें आसा तें पवित्र सभेचें मानून घेवंक आमी अदीक आनी अदीक आमचो तेंको दिवंक आनी पवित्र सभे अदीक जिवार करूंक वावरूंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. काळोख घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलेंच आहा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी पयलें आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव व्हडते देवा आमच्या मोगार बापा दुपा वरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मोळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ती पुरी वांटो घेवंक कोनवाळेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाकाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किती आनी वाकाडणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसारान सर्गीचे सूल दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेश जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोल. आपलेच कुशीन पोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्याची सुवामी हो उडो खाता आनी काशी पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलेलीं तत्वां दिसान दीस आमच्या जिवितान आपणावंक आनी ताची शिकोवणी परमणी पवित्र सभा उदीक सुफोड आमी करूंक वावरूंक जेजून शिकयलेले मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शेतमतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता जे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां सूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शरीर संवसाराचे पाप देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां मुक्त देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप करता ती शरीराच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका जल्माक आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सगळे जशें उदक तुज्या दिव्या परमेश्वराचे योद्राचो परमेचे तुज्या दिव्या परमेश्वराचे योद्राचो पळयात सदां काल संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा सर्वेस्पराक जुय. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सुरवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां शुक्रार फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर पवित्र संस्काराक बजोवन जातली. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया T20 पेज नंबर 212.
T20.